नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा परवरी मतदारसंघान आणि डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कवर करता. हांगचे भाजपाचे उमेदवार रोहन खंवटे यांचे देव बरें करूं. चलताच उलोवया. पूण मातशें सावकाश चलचें पडटलें. तुमची स्पीड पळयत जाल्यार आमकां सगळे कवर केले आसता तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सी. 70% 80% सुमार जाले. 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. बरें, सेकंडली हे इलेक्शन तुमकां म्हत्वाचें एक गजाली खातीर, कारण फर्स्ट टायम तुमी खंयच्या तरी पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडणूक लढटा. हे फायदो काय नुकसान? नाही, पॉलिटिक्सान फायदो आणि नुकसानाचें नासता न्ही. पॉलिटिक्सान यू टू लूक एट द वे अहेड हाऊ यू कॅन डिलिव्हर. पीपल ऑफ परवरी और पीपल ऑफ गोवा एक्सपेक्ट यू टू डिलिव्हर. परवरी पुरते मर्यादित अपक्ष म्हणून डिलिव्हर करप आणि गोंया खातीर नाल्यार परवरी खातीर डिलिव्हरी एट अ डिफरंट लेवल इज समथींग वॉट वी नीड टू लूक अपॉन. आज एक पूर्ण विचार करून, विथ द वे पॉलिटिकल सिच्युएशन्स आर चेंजिंग, विथ द वे पार्टीज हू हॅव कम फ्रॉम बेंगॉल, फ्रॉम दिल्ली, ज्या तरेने वातावरण सगळें तयार जालां आणि काँग्रेस इज अ फेलियर टू हॅव इट्स ओन पार्ट बींग प्लेड एज अ पिलर ऑफ ऑपोजिशन leads to consolidation, a division of votes within them. When you look at how it is at the center and how it is in the state, you need to take very clear political decisions in the interest of Goans and in the interest of Porvorim. Porvorच्या लोकांक they have much more expectations from us to deliver. And deliver करतले जाल्यार प्लॅटफॉर्म जाय. त्या प्लॅटफॉर्मा खातीर आज आमी जेन्ना BJPन गेल्या, we will ensure that whatever issues we have taken up or what we have as ideas or our own ideology we come with, we need to voice our things. इंडिपेंडंट बरेशें दिसनाशिल्लें तुमकां? इंडिपेंडंट गेले जाल्यार you could be of any ideology, whatever ideology you want. Today it is the people who matter, and when you talk about people who matter, आज लोकांची अपेक्षा खूप आसा की वी नीड टू डिलिव्हर टू देअर एक्सपेक्टेशन्स. आमी जरी काम करीत गेले, इन्फ्रास्ट्रक्चर लास्ट 10 वर्सांन भरपूर केलो, पूण कंप्लीट खूप झालो ना. उदकाची समस्या खूप लागली लोकांक. वी नीड टू डिलिव्हर दॅट. लायटीची अंडरग्राउंड केबलिंग सेकंड फेज, वी नीड टू डिलिव्हर दॅट. देर आर मेनी थिंग्स विच वी आर येट टू डिलिव्हर टू द पीपल इफ वी आर टॉकिंग अँड मेकिंग परवरीम अ मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी. 10 वर्सां भितर आमी 1000 कोटी वर प्रोजेक्ट हाडले अँड वी हॅव गिवन परवरीम वॉट इट वॉज ड्यू. आय हॅड टू फायट एवरी बीट ऑफ इट. सो अपक्ष आसतकर झगडून तूं करता. आज राजकारण अशें जालां की लास्ट इफ यू लूक एट द एक्झाम्पल ऑफ लास्ट टायम, if it is a full mandate government, then you are totally out, which the BJP will form this time. If it's a coalition government and by chance again 10 more Congress guys jump over, still you are out. Then independent cannot carry his vision. If you have a thing going in the past, rewind button दामलो, 2017च्या कारकिर्दीन आमी बाब मनोहर पर्रीकाराक जेन्ना सपोर्ट दिलो, his vision and our thoughts and vision putting together, we were carrying it to make Goa a knowledge destination. 2.5 वर्सां भितर ब्रेक पडलो, आमी भायर पडले. कित्याक काय म्हणल्यार 10-12 जाण भायले भितर सरले काँग्रेसचे. दीस थिंग वीच प्लेड चेंज द होल पॉलिटिकल सिनेरियो इन द स्टेट. सो बाब मनोहर पर्रीकाराक जे विचार आशिल्ले टू कॅरी हीज लिगसी अहेड और थॉट्स अहेड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग गोवा नॉलेज डेस्टिनेशन इज समथिंग विच इज ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड and which we think is the only option for Goa when we look at this type of opportunities which are being created. All this is fine if BJP forms the government. If they don't form the government, then again you are in the opposition. BJP will form the government. I am very optimistic, very sure. Politically 22 नाही, 22च्या वयरूय जावंक शकता. ज्या तरेन आज राजकारण चल्लां, ज्या तरेन तरेतरेचे कॅन्डिडेट जे उमेदवार तयार जाल्या, तूं परवरीत धर नाल्यार बाकीचे धर, इट शोकेजीस द डेप्थ or you can say कितें म्हणटा तें हे रे कितें there is maturity of politics न्ही. You could say the type of candidates which are there in various parties which have been suddenly coming in shows the bankruptcy of parties to field good credible candidates. So हातून एक कळटा की लोकांक जेन्ना एक मनीस पळयता फुडें, what they expect out of that party or what they expect out of that leader. या तर पार्टी मध्ये कोण कोण तुम्ही मेजता? खंयची पार्टी तर गोंयची काँग्रेस मेजता, काँग्रेस धर, TMC धर, तुजी ती आम आदमी पार्टी धर. All these parties have their own ways of putting things which are not in tune with what Goans want. So गोंयकार जेन्ना पळयता, गोंयकारांची अपेक्षा कितें आसा, गोंयकारांचे विचार कितें आसा, you cannot come with freebies and win elections. You are taking Goa 60 years back. आमी समज 60 वर्सां जाली म्हणून आज आमी इंडिपेंडन्सा कडल्यान फुडें वतात, जाल्यार तूं आमकां हे फ्रीबीज दिवन 60 वर्सां फाटीं व्हरता. वेनेझुएला सारकेल्यो व्हडल्यो कंट्रीज विच आर व्हेरी प्रॉस्परस हॅव गॉन बॅक बिकॉज ऑफ वन लिडर टेकिंग अ डिसिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी. सो फ्री म्हणटा ती शेवटी टॅक्स पेयरा कडल्यान वतात.
we have to give progressive approach to what Goa wants, and that is not coming from this party. अनदर थिंग इज दॅट पळया तुम्ही बीजेपी आणि हे करता आसतना सेंटरांतल्यान आनी स्टेटांतल्यान येवपाची आमी शक्यता आसा, कारण सेंटराक बीजेपी आनी स्टेटान बीजेपी येतली. दीस डबल इंजीन वील अलाव गोवन्स टू गेट वॉट दे वॉन्ट. हांव जाणा खूब जाण म्हणटले रोहनूच इतलो बोवाळ मारतालो की इतले जायना ते जायना हे जायना, त्याच पार्टीन कित्याक सरला. अजून सॅफ्रॉन जावना, अजून येल्लोच दिसता तुम्ही. ना वी आर गिविंग वायब्रन्सी टू द सॅफ्रन. सो विथ द सिम्बॉल ऑफ आमचो BJP, वी आर गिविंग वायब्रन्सी टू द सेम पार्टी बाय पुटिंग अक्रॉस एवरीथिंग and saying that let's be together and work together for a better Goa and better You Purva. have become a BJP leader now? By I heart, don't call soul, myself, mind. how BJP is a karyakarta. I am working like a karyakarta only. I cannot call myself a leader. People decide who are leaders and people make leaders. You cannot just be a kingmaker and say आपण सगळे control करतलो. People have to decide for that, and I think that is time when you start looking at way politics are happening. You can see the dynamics of politics changing. BJP forming the government and our role to be identified and played in this forthcoming government. जे विचार आशिल्ले ती संधी मेळयला मांडपाक एक वी विल हॅव अ फोरम. आता परवरीन बीजेपीचे खूप खूप ग्रुप जाल्ले, ते सगळे आता तुमच्या बरोबर आसा. जे पार्टीचे चित्ता ते बरोबर आसात, ते स्वताचे चित्तात ते स्वताचे चिंतपाक उरल्या. लोक पळयतात उरले थोडे उरल्या न्ही, दिश्टी पडटा न्ही. आय एम व्हेरी वोकल अबाउट इट. आय एम वोकल विथ द मंडळ अध्यक्ष एंड द टीम ऑल्सो. सी वी आर वन फॅमिली, वी हॅव टू बी वन फॅमिली. इट कॅनॉट बी म्हजे विचार पार्टीपेक्षा वयर जावंक शकत ना. पार्टी वयर आसता. और दे डोंट लायक यू, दॅट्स वाय ते मातशे पार्टीच्यान उरले. मनशाक जेन्ना आयडेंटिटी पार्टी कडल्यान मेळटा आनी पोजिशन्स खंयचे मेळटा, दॅट टायम यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट यू आर डुईंग इट फॉर द पार्टी. ज्या दिसा तूं समजता की म्हज्या खातीर पार्टी, तूं गेलो. आणि हे लोक पळयता आनी खूब जाणांनी पळयल्लें आसा. एंड दीस इज नॉट ओनली गोवन पॉलिटिक्स, दीस इज पॉलिटिकली इट इज अ पार्ट वीच एवरीबडी नोज की समज पार्टी खातीर कोण मनीस जाला ताणें ताजी ती रेस्पेद सांबाळपाचो आनी आपूण कार्यकर्तो कसो काम करपाचें इम्पॉर्टंट आसा. फाल्यां समज पार्टीन डिसिजन घेतलें, आज सेंटरान डिसिजन घेतलें, स्टेटान डिसिजन घेतलें, आमी उलयलें आनी तांकां दिसलें की हांवें पार्टीन येवन बरोबर काम करचें. वी केम ऑन अ कॉमन थॉट एंड वी हॅव स्टार्टेड मुवींग अहेड. It is the duty of my people, my कार्यकर्तेस, and duty of BJP and BJPचे पहिले कार्यकर्तेस to mend all fences which were there earlier. पयलींचे कितें इश्यूज आशिल्ले, then go ahead. झाले पुणे सगळे ना तुमचे आनी तांचे कार्यकर्ते एकठांय. ना इलेक्शन 12 दीस उरले आसा. ना आमी कितें करतात, लोक आसपाक जाय, कार्यकर्ते आसात, लोक BJPचे लोक आसात, कार्यकर्ते आसात जे स्वता पोजिशनां घेवन लिडर जावन बसल्यात, who may not be leaders otherwise, who may be nobody otherwise, are people who are today trying to enjoy the fruits and try to blackmail the party. For me it doesn't matter. Winnability khatir to win comfortably is not a challenge, but this type of people need to be exposed. And हे लोक पळयता, आज समज अध्यक्ष काम करता तो पार्टी खातीर काम करता. 10 वर्सां आमच्या लोकांचे आनी BJPचे वी हॅव हॅड इश्यूज ऑन वेरियस थिंग्स. So that is how the party operates and that is how we have operated. As we take things ahead, when we have come together, it is for us to look progressively towards Porvorim, progressively towards Goa. When Rohan Khawte आमदार म्हणून BJP पार्टी बरोबर घेता तेन्ना BJPचो पार्टीचो अध्यक्ष जावं नाल्यार बाकीचे सगळे जावं, एवरीबडी हॅज टू बी टुगेदर ऑन वन बोट. ते बरोबर आसात, मुख्यमंत्री बरोबर आसा, सगळे बरोबर आसा, मंडळ बरोबर आसा. काही लोक हू डोंट मॅटर, but they need to think twice whether they have to go against the party or be there. And I leave the choice to them. हांवें ताका किशोराकूय म्हणलां की फक्त लोकांक चड घेवन बसपाचें ना ते इश्यूज, कित्याक शेवटी लोक पळयता, जनता पळयता आनी मतदान म्हणटा ते लोक करतात. तूं सांगलें, हांवें सांगलें म्हजी 500 मतां, तुजी 1000 मतां अशी नासता. ताजे खातीर आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट ऑन द पाथ वे वी हॅव टेकन टुगेदर. वी आर वर्किंग टुगेदर. टायम वील टेल. आज जी डिसिजनां घेतल्या विल बी बेटर फॉर गोवा अँड बेटर फॉर पर्वरी. मुख्यमंत्र्यांकडे तुमचे हे झाले, फ्रेंडशिप झाली परत. पळय, आय ऑलवेज सेड दॅट मुख्यमंत्री आनी आमी वी आर कलिग्स. 40 कलिग्स आमी 40 कलिग्स आसतकर वी हॅव बीन फ्रेंड्स. वी हॅव कॉपरेटेड अँड वर्कड ऑन इश्यूज अँड वेन दे आर रॉंग, द गव्हर्मेंट इज रॉंग, वी हॅव पॉयंटेड आउट अँड टोल्ड सरकार हांगा चुकता. एकदां संदी अशी आसता की तूं मंत्री हातून आसता, यू कॅन हॅव इन द सेम सायड. You may be together, you may be separately. As a legislator, you have a role to play, either as the opposition or as in the ministry. If you are playing a role in the government, you are supposed to deliver. And if you are in the opposition, चुको आसा त्यो काडपाक ताका करपाच्यो आनी तांणी ते चुक्याचेर तांणी करेक्शन करप
हें गरजेचें आसता हें बाब मनोहर पर्रीकर कडल्यानूच हांव शिकिल्लो आसा. हें करता आसतना समज पर्सनल आसा, देर इज नथींग पर्सनल हियर, देर इज द इश्यूज ऑफ गोवा एंड इश्यूज ऑफ Porvorim which we fight for and I have been fighting for matter to me and matter to ensure that justice prevails on the areas which are required where justice has not been given. आणि हें करता आसतना आमकां एक संदी जेन्ना मेळटा, आमी when we have had these tussles, पॉलिटिकली आयडियोलॉजीज कितल्यो डिफरन्स आसल्यो नाल्यार बाकीचे आसले, issue is in the assembly, it is a forum for us to legislate and that is why we come in the assembly. आमदार म्हणून जेन्ना तूं येता, तुजो रोल आसता कायदे तयार करप, तूं सरकारान आसतना रिफॉर्म्स तयार करप आनी इश्यूज आसा जाल्यार ऑपोजिशनांतल्यान त्यो घेवप. हें मनोहर पर्रीकरान तेन्नाय दाखयल्लें आसा. I have learned a lot in my 2.5 years tenure and I'm trying my best to do justice to the MLA. मनोहर पर्रीकर, प्रमोद सावंत आयडियलाइज कोणाक करता? You can't bracket it together. Everybody is a leader in his own way, but Manohar Parrikar has always been a person whom you have looked upon to. So you are ready to accept Pramod Sawant as your leader in the house? Time will talk me. As it is, he is the leader in the house today also. As we leader utto, he is in the house. We are a party, and party बरोबर when we are walking our things ahead, it's a team. So मुख्यमंत्री तो आसा, आमी बरोबर आसा, जाल्यार ताजे कडल्यान खंय समज if we think as things move ahead, if we think that this is not right, I will be quite vocal on this and put it together की बाबा हें सारकें ना, हें जावंक शकता काय शकना, हें उलोवचें पडटलें. आनी समज चुको आसा जाल्यार करेक्ट करपाचो हो संदी आमकां आसा. आतां फुडल्या 5 वर्सां खातीर पर्वरेकारांक डेव्हलपमेंटा खातीर भिवपाची गरज ना. पर्वरकारांक डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत लास्ट 10 वर्सांकूय भिवपाची गरज नाशिल्ली. आमी झगडूनच केलां सगळें. We have been fighters. Development. We have been fighters and we love fighting. Fighting not with the on the any but on issues which we feel is injustice to the common person. साध्या सर्वसामान्य मनशाक त्रास समज जाता, आमी आवाज उठयला आणि आज समज आमी सरकारान भितर सरल्या, त्याच आवाजाचेर आमी उत्तर दिवपाक भितर सरल्या. ऑपोजिशनान रावन उलोवप आनी पार्टीन येवन बरोबर रावन लेजिस्लेट करप आनी तीच जे लोकांक एक्सपेक्टेशन आसा. आज कितें आसा, एस्पिरेशन्स खूब जाणांचे आसा. एक सादो आमचो यंग भुरगे पळयले, यूथ पळयले, तांचे एक एस्पिरेशन्स वेगळे आसता, ड्रिम्स वेगळे आसता. ते समज आमी साकार करतले, ऑपोजिशनान रावन एक वाट जाता, पूण रुलिंगान रावप आनी लेजिस्लेट करून तांकां जाय ते करून दिवप becomes a part for us to deliver. I think time has come for us to deliver what people of Porvorim need in terms of not only development. खुबशे प्रोजेक्ट इल्ले आतां सुकूर तुवें पळयलो, मल्टीपर्पज ग्राउंड बंद पडलो फॉर पॉलिटिकल इश्यूज. आज तो इमिजिएटली आमी चालू करपाकूय घेतले. वी वॉन्ट टू प्रायोरिटायज इट एंड गिव इट टू द पीपल, कित्याक इट इज अ प्लॅन ऑफ इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट. आमी सगळो ज्यो परिस्थिती जी तुवें मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक, प्ले ग्राउंड फॉर द यूथ, मार्केट, पंचायत बरी पंचायत घरां, उदका खातीर समस्याचे ताजेर ट्रिटमेंट प्लांट, ताका रिजर्वॉयर, फायर स्टेशन. These are plans with people in other constituencies will take 30-40 years to do it. We have done it in 10 years. 10 वर्सान 1000 कोटीवर जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा, it is not only the value of the project, it is the value what you are giving them. आणि हे लोकांनी जे विचार मांडिल्ले तेच आमी सातत्यान काम करून तांकां परत पावयल्या. आता जेन्ना तुमी परत वता मतां मागपाक, बाकीचे लोक म्हणटले की आमी डेव्हलपमेंटा खातीर मतां दी आपल्याक. तुम्ही म्हणू शकना फाटले 10 वर्सां तुमीच आमदार आसा, तूं म्हणटा झगडून डेव्हलपमेंट केल्लो आसा, आतां कित्याक मतां म्हणजे कितें सांगून मतां मागता तुमी? लोकांचो एक विश्वास आसा रोहनाचेर. एक म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर परत म्हणटा आनी एक म्हणल्यार तांचे एक्सपेक्टेशन्स पुरोवपाक. तांचे समज विशय अन्याय जालो जाता तो आवाज उठोवपाक. मनशाचेर विश्वास जाय पडटा, तसो मनीस जाय पडटा whom they can keep their faith and trust on. आनी आज घरा जेन्ना वता, एक बरें दिसता की आफ्टर 2 terms ऑफ इंडिपेंडंट वी हॅव गॉट इन टू द BJP पार्टी. सगळ्या कडेन क्रॉस कम्युनिटी, क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द कम्युनिटी हॅव केप्ट फूल फेथ एंड ट्रस्ट इन अस. वतकर एक कळटा की रोहन तूं आसा, आमी तुका पळोवन मत मारतले, इज वन पार्ट वीच वी गेट. सेकंड इज लिडरशीप एट सेंटर इज नरेंद्र मोदीजी. हांगा स्टेटान बरोबर आयले जाल्यार इक्वेशन वी वील बी एबल टू वर्क मच बेटर. खुबशे प्रोजेक्ट्स उरले ते कंप्लीट जातले. आवय बापायांनी भुरग्यांक बरें शिकोवन काडल्या, तांकां संदी मेळपा जाय. सगळे गव्हर्मेंट जॉब जावंक शकना जाल्यार तांकां एक रिस्पेक्टेबल जॉब, बरी सॅलरीचो जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ही मेळपाची जबाबदारी तूं करूंक शकता. अँड वी व्हेरी वेल नो दॅट यू विल ऑलवेज गिव अ प्रॉपर थॉट बिफोर टेकिंग डिसिजन्स. ती तांचे कडेन हांवें अकावंटेबिलिटी जी दवरल्या आतां पर्यंत 10-12 वर्सांक, दॅट इज टुडे गिवींग मी द फ्रुट्स. सो हांवें जे म्हजे विचार सदांच लोकां कडेन मांडूनच फुडें व्हेले. म्हजेच खंयचे स्वताचे विचार ना. पर्वरच्या वाठारांत पर्वरकारांक कितें जाय तांचे कडेन चर्चा केल्या, तांणी कितें केलां तांकां परत तांकां अकावंटेबिलिटी दाखयली आसा. पूण हांव कालूय हांव म्हणटालो की वी वील बी द ओनली MLA हू हॅव गिवन अ मॅनिफेस्टो अँड आफ्टर दॅट गिवन अ रिपोर्ट कार्ड ऑल्सो.
रिपोर्ट कार्ड 2012च्या टर्माक आणि 17च्या टर्माक जेन्ना आमी दिता दॅट शोज द ट्रान्सपरन्सी एंड द अकाउंटेबिलिटी वी होल्ड. आतां हातून सगळें करता आनी कितें आसता असंतुशपणां म्हणटा ती आसताच, ती बंद करूंक शकना. everyone who is more interested in self interest will have a issue की you are doing much more than others. We don't go. आम्ही चालत राहतात. तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि एक कितें लँड ग्रॅब, लँड कन्वर्जन्स, एलिगेशन्स, कोण कॅन्डिडेट भितर पडटा भायर येता, तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी चड फामाद जाली ताज्या खातीर जाल्यार अशें दिसता तुमकां? परवरी इज अ व्हेरी सेन्सिटीव अँड ग्रोईंग कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव आतां धंद्यान आसा. परवरीन ऑफ रियल एस्टेट एंड कन्स्ट्रक्शन. परवरी केन्ना सेल्फ इंट्रस्ट दवरुना, कित्याक समज दवरिल्लो जाल्यार वी वूड बी हॅविंग अ डिफरंट मायंडसेट. सेल्फ इंट्रस्ट येतकर मनशाची तकली मातशी दुसरे कडेन वता. आज परवन परच्या वाटान आमी कांयच करूना. कित्याक प्रिंसिपली वी डिसायडेड लेट अस डू वॉट वी नीड टू डू फॉर आवर पीपल एज MLA. जस्ट लेजिस्लेट, पुट थिंग्स अहेड, सोशल काम, कल्चरल काम करप आनी फुडें पावप. जे लोक आज पार्टीन थोडे सरल्या, थोडे येयले BJP. हांव तुका BJP वॉशिंग मशीन म्हणिल्लें. कित्याक म्हणिल्लें? BJP वॉशिंग मशीन म्हणिल्लें कित्याक थोडे लोक त्या टायमार गेल्ले स्वताक धुवन काडून सावळी घेवपाक. तेन्ना म्हणलें तेन्ना पार्टीक पटलें ना. आज पार्टीक पडटा कित्याक ते आनी खंय पार्टेन गेले. ज्या तरेन तांणी आज आमी घरांनी जेन्ना वता, आमी मायणां भोंवले, जॉसवाड भोंवले, सगळे कडेन भोंवले आनी हें आमकां पयलीं खबरूय आसा. ज्या तरेन दोंगर काबार केले, ज्या तरेन लँड स्वताचे बाबा जाणटो मनशाचें लँडूच ना जालां आनी कोणाचें जालां. मुंबय कोण पॉवर ऑफ एटर्नी, इट वील कम. All these things have related to some people who have made money out of somebody else's land and today are using this same money for their political gains and upmanship. They are also alleging same thing with you. कितें म्हणटा की रोहनय लँड ग्रॅब करता, लँड कन्वर्जन्स करता. रोहन खंवटो लोकां फुडें, प्रजा फुडें सरळ क्लियर आसा. 2.5 वर्सां ज्या तरेन हांव ऑपोजिशनान आशिल्लो आनी ज्या तरेन हांव लोकांचे आनी सरकाराचेर टिका करतालो, तातूंत सरकार जेन्ना मशिनरी इतली वापरूंक सोदताली म्हाका भितरूय उडयल्लो न्ही. इफ देर वेर थिंग्स इट वूड हॅव कम ऑन मी. वी हॅव इनफ क्रेडिबिलिटी आनी देवादयेन आमकां सगळें दिल्लें आसा. वी डोंट हॅव टू फॉल डावन टू सच चीप थिंग्स. आनी समज आसा जाल्यार अवश्य काडचें. आनी समज आसा, हांवूच पयलीं सांगता की आय वील रिजायन फ्रॉम वॉट आय एम डुईंग. लँड स्कॅम, बीन स्कॅम्सान समज कोण एलिगेशन करता, ताका कितें आसता, एक स्कॅम प्रूव्ह जाल्यार यू आर रिजायनिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स. इफ ही टेल्स मी एंड समबडी टेल्स मी की लँड स्कॅमान रोहन खंवटो आसा, बट प्रूव्ह जावपा जाय. प्रूव्ह जावपाक एलिगेशन करपाक व्हेरी इजी. एलिगेशन म्हणपाक शकता की रुपेश सावंतान आत्तां एक थंय हें घर लँड ग्रॅब केलें म्हणून. वॉट इज द थिंग बिहायंड इट? So with proof, if anyone brings, this is a challenge we can give on air ki if anyone brings any I am proof. challenging anybody for this की समज रोहन खंवट्यान परवरीत न्ही खंय समज असलें कितें केलां जाल्यार आय वील क्विट पॉलिटिक्स. नॉट ओनली फॉर दॅट पार्ट बिकॉज प्रिंसिपली वी आर नॉट कन्विन्स्ड दॅट वी हॅव कम इन दीस. लोक जे एलिगेशन करता तांची स्वताची क्रेडिबिलिटी कितें ते स्वता खंयचो फोरम वापरता. आज सादो सांगता, काँग्रेसच्या वेळार एक बायल मनीस येताली, याद आसा तुका? ती हांगा येवन कॉम्प्रोमायज करून काँग्रेसच्या हांगा जे हे आसताले सो कॉल्ड लिडर्स ऑर सो कॉल्ड प्रोबेबल MLAs एस्पिरंट्स तांकां सपोर्ट करून प्लॉट घेताली. आज तशीच बेंगॉलच्यान एक बाय मनीस येता जाका प्लॉट हांगाचेच मनीस दिता. ते फाल्यां जाका तिकाच कळटलें की हेच फॉर्जरीचे प्लॉट्स आपल्याक दिल्ले म्हणून तेन्ना एखादी ती उठतली. आतां दॅट लेडी इज सपोज टू बी वन ऑफ द वोकल लेडीज इन द लोकसभा. Tomorrow if we know that she has also been promised plots which have been given, which were fraudulently taken from some people who are dead, जाल्यार म्हाका दिसता this time will prove that this type of people who come from Bengal come not on a political equation but come on a land equation. Secondly, people who are talking today, हांव हांचेर चड चर्चा करूंक सोदना. 2.5 वर्सां ऑपोजिशनान जाय ते एलिगेशन न्ही जाय ते करून गव्हर्मेंट कुड हॅव टेकन इट अहेड. टुडे ऑल्सो आय एम पुटिंग इट थ्रू की आमच्या हातून आमी जे आज पर्यंत बिल्डअप केला, कश्टान बिल्डअप केला. वी हॅव क्लायम्ड द लॅडर्स. आमकां इनहेरिटेड नाशिल्लें. वी हॅव कम फ्रॉम अ मिडल क्लास फॅमिली ओनली अँड वी आर स्टील मिडल क्लास. आमी जेन्ना वयर सरता कश्ट करून घाम गळोवन काम केलां म्हणून बारीक समाजाचे कश्टकरी समाज जावन जाल्यार खंयचे तांची कळ कितें ती म्हाका खबर आसता. वी हॅव वॉक्ड विथ देम, वी हॅव स्टेड विथ देम, वी हॅव ग्रोन अप विथ देम. सो करता आसतना समाज कोण कॅथलीक, कोण मुस्लीम, कोण हिंदू, कोण क्रिस्तांव, हे सगळें जें जालां पळय तें पॉलिटिक्सान येवन शिकलो. ताजे पयलीं म्हाका खबरच नाशिल्लें की वाडटा आसतना आमी सगळे वाडल्या बरोबर, भुरगीं आसतना सगळे खेळ्ळ्या बरोबर. राजकारणान सुरू जाता हें आनी राजकारण सद्या समज इम्प्रूव करतले, बरे लोक जाय असले बेंगॉली पार्टीन एक बरे लोक दवरिल्ले. आय कुड हॅव एटलीस्ट सेड देर इज गुड people who are contesting. When you put people who have no caliber, I shouldn't be talking more. It is for every party to decide
एक कळटा की ती थंयच्यान हांगा आयल्या फक्त म्हणपाक खेळ जातलो आनी हांव सारको वोकल तुकाय पयलीं सांगलां ती हांगा गोंयकारांक खेळण्यांचें दुकान करूंक सोदता भितर खेळणी दवरूंक सोदता म्हणून खेळणी विकती घेता आनी जी खेळणी खेळणी पयशे पावना ती खेळणी इल्ले पयशे पावले म्हणून परत भायर सरता गोंयकारांक खेळणी करपाक आमी कशेंच जे नीज आमचे सारके गोंयकार आसा तांकां आमी खेळणी करपाक दिवचे ना आनी जे खेळणी जाल्या ते इलेक्शन सोंपुनी थोडेच आमचे SIT स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटींग टीम थोड्यो फक्त ऑन दीस लँड ग्रॅब्स कित्याक गोंयचें अस्तित्व समज सांबाळटले जाल्यार खूब इम्पॉर्टंट आसा ओल्ड गोवाची प्रॉपर्टी 2 लाख एक कॅथलीक फॅमिलीची ना जावप फॉर्जरी करप ती आनी कोणाक विकप आनी ती ओल्ड गोवाची तिसवाडी न जाता बार्देज रेजिस्टर जावप पेपर ना जावप इट्स अ क्लियर केस आतां ही हॅज यूज्ड अ अम्ब्रेला समवेअर एंड ही हॅज कम इन टू इलेक्शन मोड wait for the elections to get over you will see people facing music left right and center who have spoiled the name of Goa and spoiled the name of Porvorim by not only cutting hills but by doing land grabs म्हजो clear allegation आसा and I stand with it TMCच्या बद्दल तुम्ही म्हटले बिफोर वी एंड TMCचे MP शी इज मेंबर ऑफ पार्लमेंट हांगा परवरी जागो घेवन दिला म्हणून एका मनशाक टिकेट दिला अशें म्हणटा तुम्ही ती कोण MP आसूं काय नासूं ना तुम्ही मेंबर जी कोण येता हय आनी जी कोण आपल्या प्रचाराक भोंवता तिका मागीर कळटलें आफ्टर द इलेक्शन्स की फ्रॉडुलंटली रिलेटेड प्रॉपर्टीजाचे प्लॉट जे केल्ले ते प्लॉट्स आपल्याक मेळ्ळे कितें आसता आशा आसता न्ही सगळें तिकाय 1000 स्क्वेअर मिटर गोंयां मेळटा बेंगॉलच्या बायलेक जाल्यार तिकाय दिसता की आपल्याकूय हांगा 2 प्लॉट मेळ्ळे व्हडलें घर बांदतलें म्हणून ते येतकर मागीर कळटलें त्या टायमार एक कोण आसचें ना कित्याक इलेक्शन सोंपलें पड्डो बंद जातलो नाटक बंद जातलें आय एम टॉकिंग ऑन मिडिया हातीन आसा कितें की तिका प्लॉट मेळ्ळे बी म्हणून आज एखादी हांव उलयतकर ते प्लॉट नाच जायत परत मागीर जायत पूण जे उलयता आज पर्यंत सबस्टेन्स नाशिल्ल्या शिवाय हांव केन्ना उलोवंकच ना आय नो वॉट इज हॅपनिंग आय नो हू इज प्लेइंग वॉट गेम्स let the elections get over right now we are in only one part progressively work towards Goa progressively works towards BJP and progressively work towards Porvorim हे करता आसतना सगळे जाण आमी बरोबर रावन हे एक दिल्ला की एलिगेशन्स क्रॉस एलिगेशन आमी 2012 फेस केले 2017 फेस केले 2022 is not going to be a new story for the next 10 days allegations have to come allegations will come but people very well know who is where कोण खंयच्या तळ्यान कितलो बुडला आनी कोण बुडटलो हे सगळ्या परवरकारांक आनी गोंयकारांक खबर आसा हांव म्हजें एकूच सांगपाचें वेदर इट इज TMC ऑर आम आदमी रिजनल आउटफिट्स शूड हॅव देअर ओन लिमिटेशन्स नॅशनल वोट शेअर करपाक जाय जाल्यार काँग्रेस आनी BJP कॅन डू इट नॉट रिजनल आउटफिट्स आनी इफ दे वॉन्ट टू डू इट वी आर नॉट टेस्टिंग वॉटर्स गोवा इज नॉट टेस्टिंग वॉटर्स की तूं येतलो तुजो वोट शेअर पळयतलो आनी गोंयकार येवन वोट मारतले आनी ते वोट घेवन तूं थंय दाखयतलो आपली पार्टी करपाक आनी ती करपाक तूं युवा पिढीक दिशाभूल करतलो तूं महिला वर्गाक दिशाभूल करतलो हे गोंयकार हे बाकीचे स्टेटींतले न्हय दे व्हेरी वेल नो लिटरसी रेट इज हाय एज्युकेटेड लोक आसात सगळ्यांक खबर आसा कोण कितें करूंक शकता म्हाका पूर्ण खबर आसा की लोकांचो विश्वास BJPचेर तितलोच आसा आफ्टर वी कमिंग इन द पार्टी वी आर ऑल गिवींग दॅट सेम पार्ट सेयींग दॅट टुडे वी नीड टू बिल्ड अ गुड गोवा and for that when you don't have Congress is decimated because of their own individual selfish thoughts कोण तरी प्रेसिडेंट थंयचो आसा ताजें आडनांवूच काँग्रेस करपा जाय हरशीं आडनांव बदलून काँग्रेस करपा जाय कित्याक तो नांवूच तशें जालां की ताजे शिवाय पार्टीच चलना ताज्या मागीर जाता कॅन्डिडेट्स एकटो कॅन्डिडेट म्हणटा हे म्हजे 4 ते म्हजे 2 हे म्हजे 8 कितें चलना बार्देजांनी मॅपिंग केला प्रश्न बार्देजचो ना यू लूक एट अ पार्टी यू नीड टू नो वॉट इज द पार्टी वॉन्टिंग टू डू वॉट आर द पीपल इन द पार्टी वॉन्टिंग टू डू BJPन कितेंय सांग डिसिप्लीन आसा आज थोडे लोक जे फायदे घेवन करतात आपले स्वताचे मे बी इश्यूज बट अदरवायज दे हॅव अ डिसिप्लीन तांचें एक स्ट्रक्चर आसा दे नो हाव थिंग्स आर टू बी डन आज काँग्रेस कुड हॅव युटिलायज्ड एंड टू कॅन टेकन एडवांटेज ऑफ दॅट दे हॅव लॉस्ट द प्लॉट आज काही आमदार जे किंग मेकर जावंक सोदतात त्या किंग मेकरच्या भावनेन काँग्रेसीन विकून दिलां की बाबा करा तुमी तूं कितलो 4 हाडटलो म्हणजे मांडार बसून तूं करता पळय 4 ते 6 तसले चल्लाय पावण्यो चल्ल्या पावणेन सरकार जायना आनी पावणेन जे लोक आमदार म्हणून जावंक सोदतात ते चल्ले घरा कित्याक पीपल स्टार्ट वॉचिंग दॅट वी डोंट वॉन्ट पपेट्स वी वॉन्ट लिडर्स इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी लास्ट फ्रॉम माय सायड आतां ज्या मनशाचें नांव घेतल्या शिवाय इंटरव्यू कंप्लीट जावची ना मायकल लोबो इफ ही वॉज इन युअर BJP फायदो पडपाचो एक यू से फायदो आसूं नासूं लोक डिसायड करतले बट
मायकल लोबो तेवटेन गेला हाजें नुकसाण जातलें? मायकल लोबो BJP बरोबर आशिल्लो फायदो आसतलो काय नासतलो पार्टी सांगतली, हांव सांगूंक शकना. पण मायकल लोबोक तेवटेन गेला ते 100% नुकसान ताका आसा हें हांव सांगूंक शकता. तुमकां जावचें ना काय? आमकां कसो फरक पडटलो? हांवें सगळ्यांक सांगीत आसा दिसांनी एक व्हडलो बटन घेतला ताणें असो, तो पयलीं सकाळी फुडें भाज्जे वयल्यान उठटा. हांवें पयलींच सांगलां अशें केलें की तो दीस सुरू जाता आनी मागीर तो बटन दामता. त्या बटना वयल्यान आज हांगा उलयलो की सियोले आवाज येवंक जाय, आज हांगा उलयलो की म्हापशां आवाज येवंक जाय, आज हांगा उलयलो की आल्दोना आवाज येवंक जाय, आज हांगा उलयलो की सालिगांव आवाज येवंक जाय. म्हणजे बटनाचेर आज प्रजा चलना. प्रजेक आज लोकांक आपल्या स्वताच्या मतदारसंघान आपलो आमदार कसो जाय तसो तांकां तो इलेक्ट करून हाडटात. यू कॅनॉट हॅव अ रिमोट कंट्रोल्ड MLA. आनी तें समज ना जाल्यार काँग्रेस हॅज नो स्पेस. फॉगेट बार्देस, मॅक्झिमम कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर रिमोट कंट्रोल्ड. आनी तूं नांवां पयलीं जाल्यार कळटा. There are people who have suddenly come into these parties, whether it is Congress, Aam Aadmi or TMC, who never had a political background. ते एकदम आयले आनी सांगतात. सो म्हजो एकूच प्रश्न आशिल्लो, लास्ट 10 वर्सां सोड, फाटलीं 5 वर्सां कोवीड आयले 2-2.5-3 वर्सांक अजून कोविडाचो इश्यू आसा. खंय आशिल्ले, कोणा पर्यंत पावले, कितें काम केलें? आनी जेन्ना आमकां सायक्लोन आयलो लोक तळमळटाले, कितें जालें? इश्यूज कितलेशेच गोंयचे आयले, तुमी खंय आशिल्ले तेन्ना? इश्यूज कित्याक घेतले ना? पूण सरळ तूं काँग्रेसचो कॅन्डिडेट, आम आदमीचो कॅन्डिडेट, TMCचो कॅन्डिडेट, पूण कॅन्डिडेट म्हणून येतलो जाल्यार जस्ट टू गेट सम पॉलिटिकल रेकॉग्निशन टू इन्क्रीज युअर बिझनेस वेंचर्स. This is a very clear way of people coming into politics today. And it is not only Porvorim, if you see the whole scenario. आमी व्हडले कोण न्ही, आमी ल्हानशे आमच्या पर्वरच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार. पूण काम करता आसतना एटलिस्ट यू नो प्रोग्रेसिवली तूं फुडें पळयता आसतना गोंय कशें जाय, फुडें 20 वर्सांक आमच्या भुरग्यांक कितें जाय हाजेर विचार करपी कोणूच ना. आज खंयची पार्टी हे TMC PMC सगळे जे येतात, हांव नांवां घेवन सांगता, खंयची पार्टी सांगता की ह्या युवकांक 20 वर्सां फुडें, 10 वर्सां फुडें, 5 वर्सां फुडें आमी कितें दिशा दाखयतले. दिशा भूल करतात, ती कार्डां कितें दिता स्वायप करपाची, ती आसूंक शकता. सो पिशेपणाचें राज्य जे करूंक सोदता ते गोंयांत चलचें ना आनी खपचें ना. ओके, लास्ट तुम्ही मायकल लोबोचें नाव घेतलें तर वॉट एक्झॅक्टली इज दॅट? आय डोंट नो. ना तुम्ही पीपल कीप घेता. सेइंग कोळंगुटे एक वेळा भुरगेपणां आमी वताले तेन्ना कितें करताले, सकाळीं गेले जाल्यार दर्यार बसताले, थंय ल्हानशें कितें शेक आसलें थंय जेवण जेवताले, सांजचे सेक्युरिटी आसताली, रातचो तूं भोंवतालो रेंवेर. आज भोवंक शकता? पळोवंक शकना. कित्याक शकना? अशी कितें जालां की क्रायम रेट हॅज गॉन हाय, ऑल इलिगल बिजनेसीस आर हॅपनिंग देर. आनी जे विशय आमच्या गोंयकारांक टॅक्सी भाव जावं बाकीच्यांक ते जे लागीं आशिल्ले तांचेर राजकारण करून जो राजकारण करता, ODP आनी PDA हाडून जे फूल कोळंगूट डिस्ट्रक्ट करूंक जाता जाल्यार फाल्यां सियोले कितें जातलें? हो सादो म्हजो सियोलकारांक गोंयकारांक प्रश्न. आज एलिगेशन, आज म्हज्या सालिगांवच्या आमदारान आमकां सांगलें की तो पाकिटां वाटीत आसा म्हणून. इट शोज व्हेरी क्लियरली ही इज कम टू इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल हू आर नॉट गोन्स. एंड इन्वेस्टमेंट जो मनीस करता तो रिटर्न सोदता तेन्ना फाल्यां सियोले ODP येतलो, सियोले PDA येतले, सियोलेचे गांव आसा ते गांव नश्ट जातले, तेन्ना ही जबाबदारी कोण घेतलो? म्हापशां फाल्यां हें आसा, थॉट प्रोसेस आसा, तो फुडें खंय वतलो? अशें पळयतकीर आय थिंक ईच BJPन सगळे आमदार सक्षम आसा. वी आर हेल्पिंग ईच अदर. आय बीन हेल्पिंग देम वेर एवर पॉसिबल. पार्टीन उलो मारल्यार आमी वचून सियोले जावं, सालिगांव जावं, आल्दोना जावं, आमचे म्हापशां जावं, वी हॅव बीन डुईंग आवर पार्ट ऑफ गोईंग अँड हेल्पिंग देम. आमचे खुबशे लोक आसात, तांकांय वचून हें करून बरोबर हाडप हेंच चालू आसा. I believe the next 10 days of elections or 8 days of elections is going to be something which will be worth watching. The way the mandate will move slowly will fully favor the BJP party. आणि पूर्ण खात्री आसा की with all what is happening, BJP will form the government 22 will be a smaller story, can be bigger than that. ओके, देव बरें करूं. उरले प्रश्न घेवन मागे मेळटले तुमकां, बिकॉज तुमची डोर टू डोर कॅम्पेनिंग उरल्या. थँक्यू. बरें, हे आशिल्ले रोहन खंवटे. ते म्हणटा की भाजपान, यू कॅन कंटिन्यू सर. हे आशिल्ले रोहन खंवटे. ते म्हणटा की भाजपा जॉईन जाल्या उपरांत आपूण फक्त पर्वरीच्या उदरगती खातीर हे केल्लें आसा, हाजे पयलीं झगडून काम करून घेवचें पडटालें. आतां घडये झगड नासतना उदरगत जातली आनी फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट करतले. मायकल लोबोचेर उलोवपाक ते विसरना. ते म्हणटा की रिमोट कंट्रोल घेवन आमदार करप
हे गोंयच्या हिताचें न्ही. तुमी पळयतात ऑन द गो डोर टू डोर कॅम्पेन विथ रोहन खंवटे. This is a program which we bring to you on your favorite website www.goanewsup.com. Our channel partners are RDX Goa and production partners are goavalent.com. Keep watching.